पेडण्या मालप्या हायवेचेर जे लँडस्लायड जालो पयलीं तें इन्स्पेक्शन करपा खातीर हांव प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचे सगळे इंजिनियर्स मुद्दामून थंयसर गेल्लो. प्रॅक्टिकली हांवें थंय वचून पळयलें, कारण फाटल्या आमी रस्तो बंद केल्लो एक्चुली. थोडेशे लँडस्लायड जे दिसा पयलीं फावटी जाले ताज्या उपरांत पूर्ण रस्तो बंद करून ओरिजिनल जो जुनो रोड आशिल्लो थंयच्यान ट्राफीक सगळें डायवर्ट केलें. आनी ताजी हायट जी आसा पळय न्ही त्या दोंगराची ती खूब व्हडली हायट आशिल्ली. ताका रिटेनिंग वॉल जे तश्यो पळोवंक वचत जाल्यार एक 7-8 मिटराची रिटेनिंग वॉल तशी वटेन बांदलेले. ते केल्या उपरांत इट इज अ बीग लँडस्लायड थंयसर जालें. हांव ऑलरेडी मिनिस्टरा कडेन उलयलां, म्हणजे नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी माननीय मंत्री नितीन गडकरीजी तांकां ऑलरेडी इन्फॉर्म केलां. आनी त्या पुराय प्रोजेक्टाची जे थंयसर हें जाला पळय लँडस्लायड जाला पळय ताजी इन्क्वायरी आनी IIT मुंबय सारकिल्ल्या इन्स्टिट्युशना कडल्यान म्हणजे एक्सपर्ट एसोसिएशना ताज्या कडल्यान ती इन्क्वायरी करून ताजो रिपोर्टूय घेतले. आनी कंप्लिटली परत आसा तसो तो रोड रिस्टोर करपाचो आनी कंप्लिटली सेम कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान तें काम जें आसा पळय न्ही तें परत विदावट एनी एक्सपेन्सीस त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यानूय बी जें आसा पळय न्ही तें काम करून घेतलें. म्हणजे हांवें ऑलरेडी म्हणजे नितीन गडकरीजी फाल्यां एक्चुली हांवेंनूय आतां ताका इन्फॉर्म केलां, ताका कळयलांय बी त्या पद्दतीन जालां, सो दॅट ते खंयच्याच पद्दतीन म्हणजे हें जें आसा पळय न्ही तें कित्याक जालां आनी तेजें परत रिस्टोर काम रोड वेवस्थीत करपा खातीरय बी सेम कॉन्ट्रॅक्टरांतल्यान आमी काम करून घेतलें.